संसोम्या मंदिरां सोम्या गीतागम मधुर तुका हसिता आमचे तुवे ओतल्या सदेल्या पासो अर्गा बेटता दिनवाशी कलसा बापोय मोगाळ तू आमचो सावू राखताय आमकां सदां इन मोगाळ सुखा दुखा दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळटा संत संसोम्या मंदिरां जमल्या गीतांका मधुर तुका हसिता आमचे तुवें ओतल्या सदेल्या पासर अर्गा भेटयता दिनवाशी काळसा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो जेजू सर पदवेदार आपली पदवी आणि महिमा सांडून साद्या मनशांबरी खालतो जावन आमचे मरी सदो मनीस जावन जियेता. तोच जेजू आमकां आयच्या देवस्तुतेंत खालती बोळी जावन जिवंक आपोवणें दिता. आमी जाणाव खालतो जावन जियेल्या जेजूक देवान वर्तो केलो. तशेंच आमी खालतेपणान जियेल्यार देव आमकां वर्तो करतलो म्हूण आमकां आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता. हांव म्हणलो मनोभाव सांडून आमी म्हणलो मनोभाव आमचे थंय वाडोवंक जें कितें हांवें जोडलां तें देवान म्हाका दिल्लें देणें म्हूण हांवें म्हज्या जिवितांत जिवंक जायसची कृपा आनी आशिर्वादां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमची सर पदकां देवाच्या मुखार दवरया. देवातून बक्षण आमी मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुजरत सांगता मनाची तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोस घेवन सदां संवकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्यांकारी मोरयेच्या विनवणेंत ह्या जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलान फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, तर कितें जालें? सरळ मनान जावं कपटी मनान जावं खंयच्याय थरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. होच म्हजो संतोष.
ह्या फुडें हांव संतोष पावतलो कित्याक तुमी मुजे खातीर मागतात आनी क्रिस्ताचो आत्मो म्हाका आदार दिता देखून हें सर म्हाका सुटका मेळोवंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणां हीच म्हजी खतखती आशा आनी म्हजो बरवसो हांव कित्यांतच लजेक पडचो ना बगर जशें आदीं तशें आतांय हें म्हजें सगळें कुडे वरवीं ती वांचो वा ती मरो क्रिस्ताक महिमा जातली ही पात्यणी म्हाका सदांच आसा म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त मोरचें म्हळ्यार फायदो तरी पूण हांव जीव आसन जाल्यार कांय लफळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्यान खंयचें विंचून काडचें म्हूण म्हाका कळना निजाकी दोनी कुशींनी हांव अडचतां एक वाटेन हें जीवन संपोवंक आनी क्रिस्ता सांगाता आसूंक हांव आशेतां आनी हें कित्याकी चड बरें पूण दुसरे वटेन हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें देखूनच म्हजे थंय नवो जीव भरता बवाडता खातीर तुमचे अभिवृद्धी आनी संतोषा पासत पुणी हांव जिवंत उरतलो आनी तुमचे बगलेन येवन रावतलो म्हूण हांव जाणां अशें परत्यान हांव तुमकां भेट दिवंक येतना म्हजे विशांत अभिमान फावोवंक जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां सडीत कारण मेळटलें देवाचें उतर हे देवाचें उडोवकार म्हजो आत्मो देवाक जीवन देवाक तानेता म्हजो आत्मो देवाक जीवन देवाक तानेता जशें मेरो वाळचे जरीक तानेता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा म्हजो आत्मो देवाक जीवन देवाक तानेता म्हजो आत्मो देवाक जीवन देवाक तानेता केदना वचून देवाचे सद्रे मुखार रावूंक म्हाका मेळत म्हजो आत्मो जीवन देवाक तानेता परबेच्या दबाच्या वेळी लोकां जम्या सवे मेळून संतोषाचे उल्हासान सोदून किर्तनां गावून परिवारा सवे देवाच्या मंदिराक हांव वचून आसलो म्हजो आत्मो देवाक जीवन देवाक तानेता मुझे जू तुमच्या खांदार घेया आनी मुझे लागचें शिका म्हणटा सुमी कित्याक बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो हांव सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या एक साबता दिसा जेजू फरिसेवांच्या एक मुखेस्त्याच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडे सकडी ताका पारोत कर नासले जेवणाक आपयल्ले सैरे आपणाक पयलो आनी वयली बसका विंचून काडतात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक वापार दिवन म्हणा लागलो तुका कोणाकी खासदाराक आपय जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका एका वेळा तुजे वरणी चड मर्यादेच्या मनशांक ताणें आपयलां जायत तबळ तुमकां दोगांकी आपूण दितलो घरचो येजमानी येवन जागो हांगा हाका सोडून दी
म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तूं निमाणो जागो घेसय पडटलें. देखून तुका जेवणार आपयल्या थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तो वळ तुका आपोवन दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदवा सांगाता बसलेल्या सर्व वोवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे अवतार हे वाकणे तुका क्रिस्ता. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. मोगाच्या भावांनी भयणी, आयच्या ह्या निमाण्याच्या उतरांचेर थोडो नियाळ आमी करया. कित्या खातीर देव एका खालत्या मनशाक वर्तो करतलो. प्रमुख जावन 3 कारणां आमी पळोवयेत. पयलें कारण जावन आसा, जो कोण देवा मुखार खालतो जाता तो आपणाकच कोण म्हणून तो पारखून घेता. आपूण कोण, आपणाचें जिवीत कसलें, म्हजी पातकां कसलीं, म्हजें बोळ कसलें आनी ताका समजणी आसा. हांव वर्तो न्ही, म्हजें तें उणेंपण आसा. हांव सर बळवंत न्ही, म्हजें तें उणेंपण आसा. आनी त्या देखून दुसऱ्या मुखार जावं देवा मुखार जावं हांव वर्तो न्ही. जायते विशय आसात म्हज्या जिवितांत आनीकय बरें जायचे आनी त्या देखून तो खालतो जाता. हर एकलो मनीस तो कोण खालतो जाला ताजी सेल्फ नॉलेज एकदम चड आसा. आपणाच्या विशयांत ताका जाणवाय कळीत आसा आनी ह्या निमती तो खालतो जाता. दुसऱ्यान जो कोण मनीस खालतो जाता ताका कळीत आसा देव जावन आसा वर्तो, देव जावन आसा प्रबल, देव जावन आसा बळवंत. आनी ह्या निमती हर एकलो खालतो मनीस तो देवा थंय पळयता आनी देवाच्या थंय लागीं येता. कित्याक म्हजें थंय बोळ पावना, म्हजें थंय सक्त ना. जर तर हांवें बरें जायचें तर म्हज्या की बळवंत असल्या देवा थंयच हांवें वचाचें आनी देवाक हांवें स्विकार करीचें. तिसऱ्यान जो कोण खालतो जाता त्या मनशाक देव आशिर्वादांनी भरता. प्रमुख जावन खालतो मनीस देवा थंय येता, देवाचे आशिर्वाद घेवंक देवा थंय येता. तो वळ देव ताजे मागणें तो मानवता आनी स्विकार करता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता फारिसेव आनी सुंकागार देवाळाक येवन तांणी केल्ली ती मागणी. फारिसे येवन ताजें हरदें म्हणून सांगता, हांव हप्त्याक 2 फावटी उपास करता, हांव म्हज्या दांतलो 1 वांटो दितां आनी सर ताज्याच विशयान बाडाय उलयता आनी दाखोवन सांगता हांव त्या सुंकागारा वरी न्ही. पूण तो सुकांगार केवळ इतलें सांगता, आपली तकली आपले दोळे देवा ते उबारूंक तांकां नासतना केवळ अर्देंत बडोवन सांगता, सुम्या हांव पातकी म्हजी काकुळद कर. आनी जेजू क्रिस्त सांगता त्या सुंकागाराचें मागणें देवाक मानवालें. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता मोरियसो उल्लेख. प्रत्येक जावन लुकास वांजेल आनी मातेवाच्या वांजेलांत मोरियसो उल्लेख आमी पळयता. एक सादी स्त्री आनबुडव्यानच तिका बरी खबर हाडल्या वेळार ती दुबावंक ना, पूण बागार म्हाका हें जावचें कशें हें तिजें सवाल. जो कोण खालतो आसा देव ताजे वयर ताज्या सांगाता महत्कार्य करतना त्याच मनशाक त्या व्यक्तीक एका रितीची बेरांत आनी एका रितीचे खावजेणी, कित्याक अद्दे व्हडल्या त्या योजनाक हांव योग्य न्ही. आनी हर एकलो मनीस जो खालतो आसा तो देवाक स्विकार करता, देवाची खुशी स्विकार करता, देवाची योजन स्विकार करता. कित्याक ताका कळीत आसा म्हज्याच तांकीन म्हज्याच सक्तेंत हांव करूंक असाध्य, पूण देव म्हजें थंय महत्कार्य करता तर देवाचें नांव वर्तें जावं. आनी असल्या व्यक्तीक देव वर्तो करता. आयचे मिसाचें बलिदान बेडीत आसतना मागीर आमी त्याच देवा लागीं पयल्यान पयलें आमच्या जिणयेची जाणवाय आमकां लाबोंक, आमच्या जिणयेची उणेंपण आमकां समजोवंक आनी अशें देवा थंय वर्त्या देवा थंय आमी वचून ताजी आशिर्वादां आमी घेवया.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तुमच्या बलिदान आपल्या मनापासून महिमेक आमच्या कबूल सभेच्या जावाक सर्वस्पर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्या सुपुतान आवयसो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हे बलिदान भेटयता. ताजे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता दसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतान आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. आमचे काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर भक्तांच्या वैभवा खातीर तू आज आपण म्हणून वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायदी आसो. भगवंत हांव कारमोरयेचो भक्तेन आज आमी उगडास करता आनी तुजे दिन वासण्याचें गीत गावून तुजे कणवळाय आमी वाकणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजे वेस्मिता. सर उकाळी मनशा खातीर कितली अपरिमे तुजे दयाळाय. तुजे लानवेक साकरणीचेर तू काकुळतेन तू नदर घाले आनी असो आपलो सोडून दार मनशा कुळासो. तुजो पो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताजे वरवीं आमकां फावो जालो. ताजे उद्देशेन देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणता सरगार. तांचे वाकणेचेर आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजे स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससणे कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोद आनी सुमेस्त मनशा बसो ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गोड परगटुया. तुझ्या कुसानी कोण जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय.
बापा जेजूच्या मरणास आणि पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवित उंडो आणि सोडवण्याचे काळस तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सवतेला मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले पळय सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कागूद कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांव सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कार्यमुर्य देवाचे माये संगाती बगेवन दर दुतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी फैभाव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गींचे बागर आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांडे सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा तुमी जेजू क्रिस्त देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळले आमी सर सुभागी सुमे आत्म्याचे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या सरास म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Maka
प्रार्थुया. कणवळ्या बापा बागेवंत ओंकार मोरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणाक दादोशी केलाय. देखून आमी संतोष परेस जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. त्याच ओंकार मोरयेची देख घेवन तेजे वरवीं आमकां फोव जाल्ल्या सोडून दराची भक्तीपणी साखरे करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक सचारण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान तुज्या एकाच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुताक कुर्सारून काडटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल दोंगरार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीण म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलीच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परी बळे माये कतनातले ओंकारी. कार्मेलिताच्या आदारा पाव आमकां ए धैर्य सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तूं तांच्या भुरग्यांक आसा म्हणल्या आनी थेर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचे सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. सर आमचे गरजो ह्या वेळार मोरये माये मुखार दवरया. आमचे कुटुंब आमची भुरगीं आमच्या कुटुंबांत असले सर्व कश्ट मोरये माये मुखांत देवात आमी उबारया. उगडास कर ए भोव दयाळे ओंकारी मोरये. तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सुदरलो. कोणपणी कुमोक मेळनासतना केलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणीन धैर्य घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुज्या मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवा पुताचे माये म्हजे मागणे तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मोरये कृपेन बरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगुसीचे जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कृपेन बरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगुसीचे जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कृपेन बरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगुसीचे जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. ए भगवंती मोरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागून धाडलेल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणीन तुजे बेंतीण घालच्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवंक आयल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या घडये तुजे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवे जिवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुज्या आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. संसाराची तुरानी
soson mogan maguloi misa babrakaya keloi Carmel dong rawaile sabini naman tu kasharodini sat samsara chiturani pavan kare painare chini Mogar puta soe amka Maria Shiva Devamka Maging gusto guruyan nga ram kam cha deva am cha dusmanatli bapache puta cha ne poitat me cha navi amen